Saipi farmers on Wednesday voiced their angst after officials of the WRD began demarcating land to build a road. Unsure of the reason behind the road, farmers warned that should a road be built through the fields, it would be met with strong opposition. Yes, Ramesh Naik Raut with the full story. आज आम्ही आसात ते साळपे लेक फील्ड आसात आणि हांगा ह्या साळपे लेकाचेर आज तुम्ही पळयल्यात आज नवी एक कित तरी तयार जाले कडेन आसा ते म्हणते डिमार्केशन. ही जी लँड आसा ही एग्रीकल्चर लँड आसा आणि हे गांवची शेतकार आसात हेंचे कडच्यान ही लँड एक्वायर करून घेतली. ती फक्त हेंका एक ट्रॅक्टर व्हरपाक या तेंका कितें एक व्हेकल्स व्हरपाक हे ताके शेत रोवपाक बऱ्या पडटा म्हणून. पूण हांगा आज लोकां मदीं एक असो भंय निर्माण जाला की हो हांगा रोड करपाची एक डिमार्केशन चालू आसा. आता हे डिमार्केशन कसले म्हण तें खबर ना. आपल्याली जमीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेजता काय आनी कोणाक रोड करून दिवपाक सोदता. हांगा एक जमीन आसा म्हणटात त्या जमनीवाल्याक हो फायदो करून दिवपाक सोदता काय म्हणून हो एक ह्या शेतकारां मदीं संभ्रम निर्माण जाला. आनी तेणी सांगले कडेन आसा जर शेतकारांक जर हो जर फायद्या ना जाल्यार तुमी हो प्रोजेक्ट करनाकात. शेतां एक्वायर केल्ली ती आमकां परती दिया म्हणून. आनी हांगा जर तुमी आनी कोणाक व्हरपाक रोड करून दिता जाल्यार आमी हें खोपून घेवपाना, आमी हें बंद करतले म्हणून. गोवा 365 खातीर साळपे लेका वयल्यान रमेश नायक रावत. आज आता हे डिमार्केशन करपा येयले हे शेतां आनी हे आता आमगेले शेत येयलोलें बरें पयलें आनी हेणे आमकां सांगलेलें शेत आमकां शेत रोवपाक हे आमकां उदक दितले म्हणून. आनी आतां एक इतू क्रोड ऑफ रुपीज तेणी आतां हे शेतान डॅम केले आनी एक उदका थेंब पासून आमकां दिलो ना. आनी हे आतां कोण कोण एकल्याक एनओसी दिता हे कोण जायका एनओसी दिल्या तेणी स्वेज लायन वयल्या पायप भितरल्या आनी आतां वाया पायप आनी हे प्लांट तयार केला. आनी आतां आनी कोण डिमार्केशन कोताय थिंगा आतां रस्तो रोवन व्हडलो रस्तो व्हरपाक हे आतां आमचे शेत काबार करून आनी हे सगळे शेताक कचरो करून येता हांव नकळो तें आतां रस्तो कित्याक वताय ते आतां थिंगा एक आयलँड आहा तें हावपा वताय कित्याक वताय तें खबर ना. आमगे इतलीं वर्सां आमकां एक थेंब पासून उदका थेंब दिलो नासतना हे शेत आमगे एक्वायर करून दवरलो आहा तें आमगे हांव मागता हे आमगे सगळें पोत्तून दिवचें म्हूण आमगे शेत. तुमकां रोड नाका. रोड कित्याक तो आमकां गरज ना रोडाची. आमके ट्रॅक्टर वचपाक कालवट पासून केलें जाल्यार आमकां पुरो ते सायडी वचपाक. आमी जायत आवाज केल्लो रिस्टोर करपाक साळपें लेक. तेजें आतां आमी रोयलां शेत कांय हे वर्सा आमी जायत रोयलां फादर जॉर्ज कादुरोजागेर. आनी तितून MLA येयल्लो WRD येयल्लो तें आमकां एश्युरन्स दिलें ते रिवायटल करतले म्हणून. तें एश्युरन्स केला 49 crores की प्रोजेक्ट टेंडर पास जालो. पूण आमकां हे प्रोजेक्टाक दुसऱ्या बेनिफीट करून रस्तो दिवपाक आमी एलाव करपा नाय. ही जमीन आमगेली वयल्ली तेमी हारोस बांदीत म्हूण सगळ्यांगे शेतकारांतल्यान आख्खी हिंगसो तो हारोस बाणासो बारको वचपा लागलो. पूण कांय कारणान तो बंद पडला आनी ती आतां तेज मिसयूज कोताय ते एक्वायर्ड जमनीचो. तांकां सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट घायला आनी हेजे मुखार आनी केसो प्रोजेक्ट येता आनी कितें करपा सोदीत तो आमकां कांय खबर ना. मागोता आमगे WRD कडेन हो मिनिस्टर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरा कडेन तूं हेजेर मातशें लक्ष घालची. जरी तो तूं असो कितें रस्तो दिवपा वो कितें आनी आमकां फायद्या पडना तेसो वस्तो कोता तुगे आमकां प्रोजेक्टूय नाका तुवें तो बंद करचो. आनी तें साळपें तोडे आहा तेशें आसती आम नायलकार मेळोन सगळ्याक मेळोन तें सांबाळटलें. तूं एशें को दुसऱ्या फायदो फोंडां घालपा ह्या शेतकारां फोंडां गायले ते गायले आनी आतां कांय कारणान मुखार सोले ही सगळीं बंद आसलीं शेतां रोवपाची सगळीं हरशीं घेत म्हूण. पूण तुमकां हांव मागलोलें तें मातशें बरें करून जावची म्हूण. पूण तेजे भायर तुमी आनी प्रॉब्लम कोताय हिंगा रस्तो हाड हो आनी कितें करूं सोदताय तें मातशें बंद करचें आनी आमकां बरे भाशेन दिवची. तुमी रस्तो कोणा नाहलो तेंक दिये गांवां तेंक रस्तो ना तेंक दिये. हिंग शेतांत शेत पाड घालून तुमी लोकांक फायदो करपा हिंग डेव्हलपमेंट करपा आमी शेतांत दिवपा न्हय. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.